सोम्या तुका घेऊन खावला लेता वैदी सरशी येव तुझ्या जेवणान भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एक पोरता नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या द्रढ कर म्हाका नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या द्रढ कर म्हाका. ह्या मिसाची तेचावा हे पुरी आसात. आल्रिश अँटनी रोड्रिगस हाच्या जल्मा दिसा अर्गामेसितात फिलोमिना बारेटो. मेलरॉय डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता. हेनरिटा डिसोजा अर्गामेस. अरुण डिसोजा अर्गामेस. सिल्विया डिसोजा अर्गामेस. रिस्टन डिसोजा हाचे पासून अर्गामेस दितात नवीन डिसोजा आनी कुटुंब. बरे बलाके पासून मिस दिता नवीन डिसोजा आनी कुटुंब. नवीन पिंटो देवाची काकुळतो आनी कृपा मागून मिस दिता लिली डिसोजा. विन्सेंट आल्वारेस हाच्या आत्म्याक सरीना आनी डॅरन. रिचर्ड आनी कार्मिन पिंटो हांच्या आत्म्याक स्टेफानिया रोड्रिगस. ओजवोल्ड मॅक्सिम पिंटो हाच्या आत्म्याक आयडा डिकोस्टा. लॉरेन्स डिसोजा हाच्या आत्म्याक मेटिल्डा डिसोजा आनी कुटुंब. जॉयस डिसोजा हिच्या आत्म्याक मेटिल्डा डिसोजा आनी कुटुंब. फ्रांसिस डिसोजा हाच्या आत्म्याक सिल्विया डिसोजा. विक्रम थॉमस अर्गामेस दिता. अल्फोन्सा आनी आयरीन डिसोजा हांच्या 21st वेडिंग एनिवर्सरी दिसा मिस दिता ऑल्विन किरण डिसोजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्यानो आज पोय सभा बगेंत आमकां मयेचे समर्पणाचें फेस्त स्मरण करता. आयच्या शुभवर्तेंत जेजू शुभवर्तेंत जिवानपण ना म्हूण वाद मांडच्या साधुसेवांच्या सवालाक जेजू जाप दिवन सांगता. ह्या संवसारी आसल्या बरी भाव भयण दादलो स्त्री आवय बापय म्हणलो संबंद सरकार आसूंक साथ दिना. कित्याक आमच्या जिवानपणांत आमचे थंय बदलावण जाता आनी देवा सोबे नवें जिवीत जिवंक अवकाश मेळटा. देखून मोगाच्यानो देवान आमकां ससनाच्या सुखा खातीर रचलां. तर देवान आमकां फाव केल्ले सर देणी आमी पेल्या सेवेन करसून आमच्या देखी बरी जिणे वरवीं आमच्या संवसारांत रुपांतर हाडूंक आनी शेकी देवाक रूप देखचे भाग आमकां फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एकटी बर दोळे आमचे दंपिया हात आमचे सोडया. देवान दिल्ल्या ह्या वर्थिया दिसा देवाक अर्घां भेटोवंक हांगासर ह्या सकाळी ह्या तेंपलांत आमी जमल्या. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची सर्व पातकां आमच्या चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी आमी देवाचो मोग वर्णूंक सुकल्या तर देवाचो मोग अनुभव करून तो हेरांक दाखोवंक आमी सुकल्या तर देवाचे मोगसाने मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध.
ह्या पसूत बघिवून सुद्दां संख्वार मरीक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakulka, Somia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka. Somia kakulka, Somia kakulka. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कृपेन भरलेले भाग्यवंतांक मरयेसो आमी ह्या संतोषान वगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिदार जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपडते आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमची काळजां तुजे कृपेचे बर्तेक दिसान दीस अदीक उघडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हाका जुवांक देवदूत म्हणालो, ते दोग साक्षी म्हणल्यार पृथ्वेच्या दनया समोर आसा ते 2 जैतुनाचे रूख आनी 2 दिवटोन्यो. कोणी तांकां बादा करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाक भस्म करतलो. आनी तांकां बादा करूंक प्रयत्न करता तो अरेकलो हे परी मरतलो. प्रावाद करच्या काळार पावस पडनाशें मोळाब दमची तांकां पदवी आसा. उदक रगत रक्तांत बदलूंची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचे 6 तरांची केस करगां धरची पदवी तांकां आसा. पूण तांणी आपलो संदेश परगट करून जाताच पाताळांतल्यान वयर सरची मनशां तांचे सूत मांडटली, तांचे डिगतली आनी तांकां जिवेशी मारतली. तांची मोडी त्या व्हड शहराच्या बिद्यांनी पडून आसतली. हें शहर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त. ह्या शहरान तांच्या समयाकी कुर्सार मारल्लो. सर जनांगासो कुळयांसो आनी देशाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यंत तांची मोडी पळयतालो, तरी ती पुरोवंक तो आयकोसो ना. ते मेले म्हणून पृथ्वीचे सगळे निवासी गम्मत करतले आनी संतोषान एकामेका इनामां वांटतले. कित्याक हे दोगी प्रवादी संवसारांत जायत्या कश्टा वळवळ्या कारण जाल्ले. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवातोन एक जीव दिवचो उस्वास येवन त्या मोडयांनी भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पळयलो ते बियान शरी सुटले. तेदवा हांगा वयर येया म्हणून सर्गींतान एक व्हड ताळो त्या प्रवाद्यांनी आयकलो. अशें आपल्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार ते एक कुपाचे ते सर्गा सोडून गेले. देवाचे उतर हे देवाचे वडुकार. मुझे काडाप जावन असलो देव सदैव जावं. मुझे खडप जावन असलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव मुजो काडाप. तो म्हज्या बळव्यांक झूज विद्या म्हज्या हाताक लाडायाची तरबेती दिता.
मुझे खराब सावन असलो देव सदैव साव तो म्हजो मोग, म्हजें खोटें, म्हजो दैर स्थान, म्हजो रक्षक, म्हजे डाल, म्हजो आसरो, तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवटके खाल दवरता. मुझे खराब सावन असलो देव सदैव साव तुज्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. दर्यांच्या किनाऱ्याचेर तुका वंदिता. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तालवारींतलो निवारलोय. मुझे खराब सावन असलो देव सदैव साव हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तान मरणाची नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ थोडे साधू सेव मेल्ल्यांचे जिवानपण ना म्हणटा ते जेजूशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोरा जाल्यार ताच्या भावान सरल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करीजे म्हूण मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगोडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचे जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनात दिनात. देवदूतां सारकीं ती, कित्याक ती मोरनात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवंतपण आसा म्हूण मोइजेस रुजवा दिता. जळत्या बोल्या विशयांत बरोवन आसलेले कडेन सर्वेस्पराक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सकळे जिवंत आसात. हे आयकून शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिन म्हणलें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सावला घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचे उतर हे वाकणीक तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स म्हणली एक 1950साची हॉलिवूड मूवी आसा. आतांच्यो आधुनीक काल्पनीक ह्या सगळें जगडें फास्ट मुवमेंटाच्यो मूवी पळोवच्या बदलाक ल्हानशा बदलावाने खातीर ही 1950साची मूवी 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स आमकां भोव चड रुचतली म्युजिकल मूवी आनी भोवच मनोरंजकदायक ती जावन आसा. आयच्या शुभ वर्तमाना वयर नियाळ करता आसतना म्हाका ह्या मूवी ह्या पिक्चराचो उगडास आयलो. हाचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता साधू सेव म्हणजे जो देवांतच एक पंगड तो जावन आसलो पुनर्जिवंतपणा विशयान पातयेनी ना आसलेलो. कितें जिवीत आसा जाल्यार हांगासरच हाच्या उपरांत जिवीत ना म्हूण पातयेनी दवरलेलो.
तो पंगड जेजू लागीं येवन सवाल करता बऱ्या उद्देशान न्हय, ताका ट्रॅप करचे खातीर, शिरकावन घालचे खातीर. जायतो लोक आमी आदल्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी वाचपांत आयकलां, जायतो लोक तसो पाटलाव करूंक लागलो. ताची सगळी शिकून तांकां रुचताली आनी हो सगळो लोक ताच्या फाटल्यान गेल्ले पळोवन हो खंय भोव फामाद जाय म्हणून चिंतून ताका शिरकावन घालच्या एकच एका इराद्यान द्वितीनियम पुस्तक वापरन हे साधुसेव ताका सवाल करतात. आनी द्वितीनियम पुस्तकांत अध्याय 25:5-6 वळीन तशें आसा. सांगाता जी येतल्या बावां पैकी एकलो पूत हांवें मरत जाल्यार मेल्ल्याचे विधेव बायलेन कुटुंबा बायल्या खंयच्याच दादल्या कडेन लग्न जावचें न्हय. बगार तिच्या दादल्याच्या बावान तिचो स्विकार करूंक जाय आनी तिचे कडेन लग्न जावन ताणें तिच्या बावयाचो वा देराचो कायदो पाळूंक जाय. आनी अशें मोइजेन सांगलां. तूं कितें म्हणटाय? फुडें शिरकावन घालचें तसलें सवाल आज जेजूक ते विचारतात. जेजू चिंता, Sadducees, that is why you are sad, you see. कित्या तुमी व्हडलें पिक्चर कितें आसा तें चिंतिनात, जें कितें चिंतूंक जाय तें चिंतिनात. ह्या संवसारी जिविता विशयांतच हांगासर आयच्या दिसा कितें प्रॉब्लेम आसात, कुटुंबाच्यो समस्या आसात, विराराय आसा, बेजाराय आसा, ताचे वयर चड प्रामुख्यता दितात आनी तेंचे जिवीत म्हूण चिंतून ताचे वयरच नियाळ करनासात. मरणा उपरांत कितलें बरें जिवीत आसा, हांव खंय थावन आयलां, म्हाका त्या बापान धाडला तुमकां राखचे खातीर. हें तुमच्या तकलेक वचना, हें तुमच्या जानवायेंत रावना. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज दोन सवालांक जापी नियाळ करूंक आमकां आज गजमात आपोवणें दिता अशें हांव चिंता. पयल्यान मेल्या उपरांत आमच्या संवसारीक संबंधाक कितें जाता? घोव जावन उरता गी बायलेक, घोव बायलां मदलो संबंध कितें? भुरगीं बाळांचो संबंध कितें? या कुटुंबातराचो संबंध कितें? मेल्या उपरांत तो संबंध जावन उरता गी ना. संसार सांडल्या उपरांत ही भूमी अस्तित्वांत आसना. थंयसर मरण ना, थंयसर काजार ना, कूड आसची ना. कसली कूड ती? म्हज्यान चिंतूंक जायना, आमच्यान चिंतूंक जायना. बाबांनो आनी भयणींनो, सांपावला की हेंच सवाल कोरिंतगारी सारतात. तेन्ना आपल्या पहिल्या पत्रांत कोरिंतकारांक बरयल्ल्या अध्याय 15 वाक्य 35 सांपावल अशें जाप दिवन सांगता. आतां कोण एकलो विचारूं की पुरो, मेल्ल्यांक जिवत उठोवचें कशें? कसली कूड घेवन तीन पाटी येतली? सांपावल म्हणटा, आरे पिशा, तुवें ओंपलेलें बी पयलें मेल्ल्या करीत किरलोन जीव जाता कितें? तूं ओंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड तूं ओंपिनाय. बगार गोवांचो वा दुसऱ्या कसल्याचोय कण तूं ओंपताय. पूण बियाक देव आपले कुशे प्रमाणे एक कूड दिता आनी हर एक बियाक वेगवेगळी कूड दिता. सगळ्यो कुडी एकच तराच्यो न्हय. मनशाची कूड एक तराची, मनजातीची आनी एक तराची, सुकण्यांची एक तराची आनी मासल्यांची आनी एक तराची. तशेंच अंतराळ्याच्यो कुडी आनी भुमीच्यो कुडी आसात. पण अंतराळ्याच्या कुडींचो परजळ एक तरांचो तर भुमीच्या कुडींचो परजळ आनी एकच तराचो. सुर्याचो परजळ एक, चंद्राचो परजळ एक आनी नखेत्राचो परजळ आनी एकच. इतलेंच न्हय, नखेत्रां मदें लेगून परजळाचो तफावत आसा न्हय गी. अशेंच मेल्ल्यांचें जिवनपणीय जातलें. जे ओंपतात तें विनाशी, तर जीव जावन उरता तें अविनाशी. जे ओंपतात तें अपमानाचें, उठून येता तें महिमे भरीत. ओंपतात तें अस्कत, उठून येतात तें बळवंत. ओंपतात तें प्राकृतीक कूड, जिवंत उरता ती अत्मीक कूड. जर प्राकृतीक कूड आसा तर अत्मीक कुडी आसा. हांगासर आमकां कळटा त्या सवालांक जाप बाबांनो आनी भयणींनो. दुसरें सवाल अशें आसा, एकामेकाक आमी वळखतले हांव गी.
हांगासर सगळो संबंध आसा. मरण जाल्ल्यान सर्गार गेल्या तर एकामेका वळखूंक पावतली हांगी. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अध्यायी 17 वाक्य 1 ते 13 थंयसर आमी पळयता जेजू ताचें रुपांतर जाता आसतना ताचे शिष्य पेद्रू, जेम्स आनी जुवाव एलिया प्रवादीक वळखतात. तशेंच मोइजेकी वळखतात. बाबांनो आनी भयणीनो, हे दाखलो जावन विचारतात, वळखतल्यात गी. पळया, एमाउसाच्या वाटेर त्या शिसांक जेजूक वळखूंक कितलो तेंप लागलो, कितलो वेळ लागलो. ताका ताची वळख मेळ्ळी ना. बाबांनो आनी भयणीनो, मनशा जिवीत थंयसर मनशा सारकेंत आसचें ना. सर्गी दुसऱ्यांच वेगळेंच आसतलें म्हणटा जेजूवास. आमकां सारक्या रितीन जर तर आमकां वळख मेळ्ळी तर एकामेकाक हाय म्हणया. नांतर बाबांनो आनी भयणीनो, संवसारी जिवीत देवान दिलां. ह्या संवसारा विशयांत आमी नियाळ करता आसतना, जेजूच्या पावलांनी आमी चलता आसतना एक आमी उगडास दवरया. नथींग इज परमनंट. एवरीथींग वील पास अवे. सगळो संबंदी पास जातलो, सगळे आमची ग्रेस्तकाय चलतली. तितलेंच कित्या 2020 ह्या वर्सा आमकां जायतें शिकोवन दिलां. कोरोना म्हणल्या पिडा वरवीं आमकां सारकें समजलां की ग्रेस्तकाय शाश्वीत न्हय, आमचो मान शाश्वीत न्हय, अधिकार शाश्वीत न्हय, आमचो अहंकार शाश्वीत न्हय. तितलेंच न्हय, आमचें जिवीतच शाश्वीत न्हय. भितर गेल्लो आस्पत्रेंत पाटी येता म्हणली खात्री आमकां ना. दॅट इज वाय देवान दिल्लें जिवीत हें बऱ्या भशेन जियेवया. मनशा जीव जावन आसा, मोलादीक हाका मान दिवया आनी सर्गी येण्याक, सर्गी जियोवच्याक आमकांच आमी हर एक आमच्या मेटांनी तयाराय करया. आमेन. आमचे वपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका. धन आमचे भेटयतांव तुका. काणगे ये बापा, वायन उंडो तुका भेटोवचो. साथ आमच्या कसा वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. काणगे ये बापा. बाबांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या पुतान हांव कुवार मायेत हांव जल्म घेताना तिचे हांव कुवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोवणी तुका मांडटा तसली जावं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांकवारी मोरयेक आमी आज मान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणतां, तुका वंदितां, तुजी किर्ती बरगडतां. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी.
ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नाम येता जय. हून सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें वंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समिस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समिस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारुवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogot pargatuhia. Sumyanchi sukami hovulokata, Ani he kal sintle piyeta, तिथले पावटी तू वैभवानेसर, आम्ही तुझे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पेटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची तुमकां खुल्त कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भावा भयणींची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, बागीवन जुझेती सोपती, बागीवन धर्मदोता, आविलाची सांतेरेस कोर्सासो सांजोवांव आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थनात आमी हर एकली भक्तीपणी एका थाळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान उतरेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय महिमा तुझी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावटताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुवासो माया मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो सावनसा जेजू देवाची शेळी आमकां ह्या संवसारांत एक अपुर्बायेचें जिवीत दिलोलो ह्या शिळयाच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितरेच्या म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्गीच्या राजान केल्ले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे सर्गीच्या राजान केल्ले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी वसुया दादोसपणी वसुया दादोसपणी अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी वसुया दादोसपणी वसुया दादोसपणी भुरग्यां सयत बायलो दादले धनी साकर ल्हान व्हडले बरे वायट आसात तितले अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी वसुया दादोसपणी वसुया दादोसपणी अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी वसुया दादोसपणी वसुया दादोसपणी. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भाग्यवंत हांव मरयेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोष भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंदराची भक्तीपणे साखरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरुदकार. कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाखाणता. आपणाकच चारंदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सारून काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडियार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हणून मांडून घेतली. गरजे आकांत वेळा ताने तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादे दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैविक माये, कोण नाय तुझे परी बळे माये कत नातले आमकारी. कार्मेलीनाच्या आदारा पाव आमकां ये सुक्रामन परातले आणि तू तांकां पावली. आता हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दड पातळेन आणि तीर बरवशां तुजे जशें आमी येता आणि आमच्यो सगळ्यो गरजो तुज्या मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए बोधायळे आमकारी मोरये. तुझ्या आसऱ्याक धावलो, तुजो आधार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदलो. कोण पुणी कुमबळ नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातळीन धैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनी जाल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसा. तुवें आमचे खातीर मागोवन धरल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातळीन तुजेर बिनती गेल्ल्या सर्वां कश्टा अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आणि आमच्या सर्गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आणि मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा फावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कार्मेल घोड्यान फुलांच्या बागेन सोपता कार्मेल माय. मठवाशांच्या गरजा कांतान मोरीस दिता ससाय. सोम्या संगी साळावळ मोरी शिकयता. कुटुंबा स्पिरितांची येवंक दाखयता. विश्वास आनी नासता मागोंक कळयता. गैरामी सांडताना विनंती करता. सोम्या संगी साळावळ मोरी शिकयता. कुटुंबा स्पिरितांची येवंक दाखयता. विश्वास आनी नासता मागोंक कळयता. गैरामी सांडताना विनंती करता. मोगाळ पुत्रा सोमे आमकां बरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कुर्साच्या करवेनवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.